गोय कर्मचारी भरती आयोगाच्या संकेतस्थळाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. www.gssc.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर आयोगाचे हे संकेतस्थळ सुरू जालां. 1 ऑगस्टा उपरांत वेगवेगळ्या खात्यांनी खंयची पदां रिती आसात ताची म्हायती ह्या संकेतस्थळाचेर मेळटली, अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आज आम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाची वेबसायट आमी लॉन्च करता. म्हणजे बरोबर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे प्रेजेंट चेअरमॅन, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स श्री कंडवलू, बाकीचे सगळे मेंबर्स हांगासर हजर आसा. आमी आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे ऑफिस 6th फ्लोर स्पेसीस बिल्डिंग पाटो हांगासर पूर्ण एस्टाब्लिश केला. ह्या कमिशनाची वेबसायट आमी जी www.gssc.goa.gov.in ह्या हातूंतल्यान आमी वेबसायट लॉन्च केली. ही वेबसायट लॉन्च करता आसतना ती इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी ह्या तिनूय लँग्वेजींतल्यान ही वेबसायट आसा. आनी त्याच बरोबर ही डिजाबल फ्रेंडली अशी वेबसायट आसा. डिजाबल लोकां खातीरय बी ही वेबसायट जी आसा ही तांकां एक्सेस करपा खातीरय खूब बरी ठरतली. आमी पळयता की ह्या वेबसायटींतल्यान फुडल्या 60 दिसांच्या मदीं म्हणजे आज 1 जून 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपले वॅकंट असलेले पोस्ट आनी इन फ्युचर वॅकंट जावपाक शकता असे जे सगळे पोस्ट आसा हे सगळे ऑनलायन पद्दतीन वेबसायटीचेर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडून दिवपाचे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 1 ऑगस्टाच्या उपरांत हे सगळे प्रोसेस करपाक सुरवात करतले. म्हणजे LDC आसतले, ड्रायव्हर आसतले, MTS आसतले, वेरियस डिपार्टमेंटाचे जे GPSC सोडून जितके पोस्ट उरता गव्हर्मेंटाचे ते सगळे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाच्या अंतर्गत येता. आनी ते सगळे सिलेक्शन जाल्या उपरांत टेंटेटिवली जे एकदम कमी पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर म्हयन्या पर्यंत ताजे आमी पयलीं एडवर्टायज करपाक शकतले. मेजर पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर एंडींग टू ऑक्टोबर म्हयन्यात ताजी मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट जी आसा ही मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट येवपाक लागतली. हांवें जरी म्हटलें की हे डिजाबल फ्रेंडली आसा, सगळ्या लोकां खातीर एक्सेसिबल आसा, ताज्या भायर आमी VLE म्हणजे आमचे ज्यो सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या मार्फत किंवा विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स जे आमी ऑर्गनायझेशन सेटअप केला तांच्या मार्फत सुद्धा ह्या सायटीचेर तांकां एक्सेस दितले, जेणे करून तांच्यांनी बी म्हणजे गांवांत सपोज एखादें इंटरनेट मेळना जाका कोणाक जर तांच्या कडेन वचून करपाक जाय आसत जाल्यार विथ द मिनिमम फीज दे कॅन डू दीस म्हणून ती करपाची सोय जी आसा ही ह्या वेबसायटीचेर दवरता.